ग्रीन झोनाक लागले कोरोनाचे गिराण. गोंयांत सापडले कोविड-19च्यो 8 नव्यो केसी. एका फॅमिलींतल्या 5 वांगड्या सयत ड्रायव्हराकय लागण. आनीक एक ड्रायव्हर आनी बॉर्डरीचेरूय सापडलो पॉझिटिव्ह. बिरेस्तार दिल्लीच्यान 14 प्रवासी पावले गोंयांत. सगळ्यांच्यो घेतल्यो कोविड-19 चाचण्यो. जाल्यार हिमाचल प्रदेश वचपाक गेली गोंयच्यान 1473 प्रवाशांची स्पेशल ट्रेन. कर्णिका क्रुजाचेर आडकून पडलेल्या खलाशांच्या फामिलीन घेतली दक्षिण जिल्लोधिकाऱ्याची भेट. 2 म्हयने जाले आपल्या लागच्यांक पळोवंक नाशिल्ल्याचे उक्तायले दुःख. उदकाचे वाडले दर, पूण सध्या तरी लागू जावचे ना वाडटे दर. जुवारी पूल जातलो उक्तो फेब्रुवारी मेरेन. दीपक पावसकारान दिलें उतर. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोंयच्या ग्रीन झोनाक गिराण लागला. गोंय ग्रीन झोन म्हण जाहीर करतकच कांय दिसां भितरच कोविड-19च्यो 8 नव्यो केशी सापडल्यो. सोलापूरच्यान गोंया येयल्ले 5 फॅमिली मेंबर आनी तांचो ड्रायव्हर धरून 6 जाण रॅपीड टेस्टीत पॉझिटिव्ह सापडले. सुरतच्यान येयल्लो ट्रक ड्रायव्हर आनी बॉर्डरीचेर सापडलेलो आनीक एकलो अशे मेळून केशी 8 जाल्यात. भारतांतल्या कोविड-19 केशींचो एकूण आंकडो 78,000 पावला. सोलापूरच्यान एक फॅमिली आपल्या ड्रायव्हरा सयत हालींच गोंयांत आयल्या. गोंयांत पावतकच तांकां क्वॉरंटायन करून तेंच्यो चाचण्यो घेतल्यो. रॅपीड टेस्टींत चाचण्यो पॉझिटिव्ह सापडल्यो. ते भायर गुड्स करियर चालोवपी एका ड्रायव्हराची चाचणी जाली. रॅपीड टेस्टींत तेची चाचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ली. कन्फर्मेशना खातीर सगळीं सॅम्पलां GMCच्या व्हायरोलॉजी लॅबांत धाडून दिल्यात. सगळे जाण कोविड-19 पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. म्हणटकच गोंयांत कोविड-19 केशींचो आंकडो 7 जाला. हाचे आदीं 7 जाण बरे जाल्यात, पण मरण मात कोणाक आयलें ना. मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाचेर चड उजवाड घातला. पळयात. जी फॅमिली महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली तांच्या बरोबर एक ड्रायव्हर आशिल्लो. 5 जाणांची फॅमिली आनी एक ड्रायव्हर. ती 6 जाणां एकाच जाग्यार क्वॉरंटायन सेंटरान व्हरून दवरलेली आमी. ते 6 जाण पॉझिटिव्ह आयले. तांकां क्वॉरंटायनांतल्यान डायरेक्टली व्हरून आयसोलेशन आमच्या कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट केल्या. तांची ट्रिटमेंट सुरू आहा. हे 6 जाण असिम्प्टोमॅटीक आसा. तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. ताका फक्त काही सिम्पटम्स दाखयल्या. तांची ट्रिटमेंट सुरू आसा. ओके, सो दॅट ते ताची जो पर्यंत सगळी ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत ताका डिस्चार्ज केले. ड्रायव्हरांच्यो सगळ्यो कोवीड टेस्ट करिना, फक्त थर्मल गन रावन तांचो टेम्परेचर पळयता. आतां प्रत्येक फावटी तो पॉझिटिव्ह थर्मल गनाचेर टेम्परेचर येतलोच असो ना. कोणी तरी पॅरासिटामॉल खाल्लो जाल्यार 2 वरांनी ताचो येवचो ना टेम्परेचर. सो दॅट ऑटोमॅटिकली जो आसा पळय न्ही तो तेन्ना थर्मल गनाचेर ताचो टेम्परेचर नोट जावचो ना. आमकां प्रॅक्टिकली उलोवप सहज सोंपें आसा. पत्रा देवीच्या जंक्शनाचेर एकदां वचून पळय. थंय जी रश जाल्या, थंय जी गर्दी जाल्या, थंयच्या लोकांच्यो येवपाच्यो व्हिकल ट्रान्सपोर्ट हे सगळें त्याचे एखादो दुसरो सुटूय शकता. हांव अशें म्हणना की प्रत्येकाक एखादो दुसरो भितरल्यान सुट्टलोय बी कदाचित. तो कोण तरी फुडें गेलो, फाटीं गेलो. सगळ्या जाणांक 100% थंयच्यान सगळे. तरी सुद्दां आमचो स्टाफ खूब बऱ्या रितीन काम करता. 24/7 थंयसर चॅक करप आनी तांकां कोवीड टेस्ट करप. गोंय एकमेव राज्य करता, गोंया शिवाय कोणूच करिना. म्हणून तर आमकां 7 जाण हे डायरेक्टली एंट्री वयल्यान येयल्ले मेळ्ळे. नाजाल्यार इतक्यान ते येवन आनीक 70 जाण पॉझिटिव्ह जावं शकताले. झोनाचें हांव कांयच उलयना, कारण ती कॅटेगरी वयर ठरयता. लेट दॅम डिसायड. हे 7 पेशंट आमचे कडेन इम्पोर्ट जावन येयल्ले पेशंट. हांव तुका सांगता दॅट डिसायडेड बाय द MHA. आय एम नॉट डिसायडींग गायडलायन. 4 तारखेक तेजी आउट दाखयला. म्हणजे हेच्या पयलीं तो येवन गेला, तेजेर इंटरव्यू कितें कदाचित ताच्या उपरांत तो जावंक शकतलो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. आमी गुड्स व्हेकल थारोवंक शकना. गोंयच्या बॉर्डरींचेर घातलेल्या बुथांची वेवस्थीत तपासणी जावची. फोंड्याचो आमदार रवी नायकान मागला. बॉर्डरींतल्यान गोंयांत पांय दवरचे आदीं डॉक्टरांची टिमी वरवीं कोविड-19ची तपासणी जावची अशें ताचें म्हणणें. कोणा येवपाक जाय, आमचे गोंयकार भायर आसात जावं स्टुडंट भायर आसात, सी फेरर जे आसात, बोटीचे पिशे आसात ते कोण आसात, किंवा आनी कोण आमचे गोंयकार भायर आसात, अशा लोकांक जे तांकां हांगसर येवपाक जाय जाल्यार तेणी पुरो कंप्लीट चॅकींग करून महाराष्ट्रांत जावं कर्नाटकांतल्यान येता तेंच्या त्या बॉर्डरीच्यान तेणी ते चॅक करून तो रिपोर्ट हाडून तो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट एक चॅक नाक्याचेर तो चॅक करचो. डॉक्टरां थंय दवरची, डॉक्टरची टीम जिथे चॅक नाका आसा थंय, आनी पुलीस ते हें करून तांकां चॅक करून
तेन्नाच तांकां एंट्री दिवची आनी मागीर तांकां हाडून खंय दवरपाचें आनी तांकां परते चॅक करपाचें गरज आसा. हें तर केली घाई केली आमी घाई करची न्हू आनी कोणाक फेवर लावचो न्हू. सरकारान हेचेर विचार करचे आनी चॅक नाक्याचेर तो रिपोर्ट थंयच्यान येयले शिवाय तांकां हांगसर सोडची न्हू. कारण तुमी ते कसलें मशीन लायता तें कितें मशीन हांगा लायता तेजेर तुगेली हें पळोवपाक टेम्परेचर ते टेम्परेचर पयलें म्हणून जायना एक वेळा कळना म्हण तेजेर जावपाचें ना. थंयच्यान रिपोर्ट जो आसा थंयच्यान नेगेटीव रिपोर्ट घेवनूच हांगा येयल्यार हांगसर ह्यो एंट्री दिवची. भारतात एका दिसात 3,722 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 24 वरां भितर 122 मरणां पळोवची पडलीं जाल्यार 1,900 दुयेंतींक जीवदान मेळ्ळां. आतां मेरेन भारतात 78,003 कोविड-19 केशी नोंदयल्यात. एक्टीव केशींनी 49,000चो आंकडो हुंपला. 2,549 जाणांची मरणां नोंदयल्यात जाल्यार 26,235 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. 25,992 हो महाराष्ट्रांतल्या केशींचो आंकडो. फाटोफाट गुजरातात 9,267 केशी, दिल्ली 9,227 केशी जाल्यार तामिळनाडूत 7,998 केशी सापडल्यात. संवसारभरच्या कोविड-19 केशींचो वेध घेतलो जाल्यार एका दिसात 81,576 केशींची नोंद जाल्या. एकूण दुयेंतींचो आंकडो 44 लाखांचेर पावला. 2.98 लाखांच्या मरणांची नोंद जाल्या जाल्यार 16.68 लाखां परस चड लोक बरे जाल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. उदकाच्या दरात वाड जाल्या खरी पूण सरकार आत्तां ती चालीक लावचें ना. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान बिरेस्तारा सांगलें. कोविड-19च्या लॉकडावनाच्या काळात तें लागू करप ताका चुकीचें दिसता. जुवारी पुलाचें काम फुडल्या वर्साच्या फेब्रुवारी मेरेन पूर्ण जातलें अशें उतरय ताणें दिलां. बिरेस्तारा PWDच्या कामांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर मंत्री दीपक पावसकारान बसका घेतली. हे बसकेत उदकाचें वाडलेलें मोल, जुवारी पुलाचें काम, हेर रस्ते आनी भौशीक बांदकामांचेर चर्चा जाली. पळयात. नोटिफिकेशन जें आयलां म्हणजे उदकाचो जो रेट आसा तो पर क्युबिक मिटर वाडयल्लो आसा 2,500 रुपया. तें नोटिफिकेशन आयलां तेजे बद्दल डिस्कशन आसलें तेन्ना इम्प्लिमेंट करची ना आमी बेगीन आनी नोटिफिकेशन काडलें कित्याक हे 2015 रेट वाडयल्लो आनी आयज 2015 टील म्हटल्यार हो रेट वाडून आसलो आनी फाटल्या बजेटाक 2019-20 ह्या बजेटाक रेट वाडोवपाचो विशय आसलो. ते हेजे प्रमाणे हे नोटिफिकेशन काडलां. आमी हेजो इम्प्लिमेंट करचो ना आनी इम्प्लिमेंट करता आसतना परतून सीएमान सांगलां आपूण इम्प्लिमेंट करता आसतना विचार करून करतलो. रेट वाडयल्लो सद्या काय वाडचें जें पळय नोटिफिकेशन केलां तें आमी लागू करचें ना. लॉस जातलें तें सरकार बेर करतलें. ते खातीरच बजेटाक घातलें आसता न्ही. म्हणजे 2015 साकून आज पर्यंत हे रेट वाडयल्लो ना. 2019-20 हे बजेटाक ते घातलेलें पूण आतां तें नोटिफिकेशन काडलेलें आसा. नॅशनल हायवे काम सद्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी चालू केल्लें आसा आनी जो टायम दिला आमी पत्रादेवी टू आमगेले करसवाडा हो मे म्हयन्याक 2020 मे कंप्लीट जावपाचें पोजिशनाचेर आशिल्लो. मातशें लॉकडावन म्हणून एक मे बी नोव्हेंबर म्हटल्यार हो रोड कंप्लीट जातलो. बाकीचो फुडलो जो स्टेज आसा तो 2021 फेब्रुवारी म्हटल्यार जो जुवारी ब्रिज आसा तोय कंप्लीट जावपाच्या पोजिशनाचेर आसा. 2021 फेब्रुवारी 100% कंप्लीट जातलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. हजारांनी किलोमीटर पयस आडखून पडलेल्या खालाशांची न्हीद खळ्ळी जाल्यार खालाशांच्या फॅमिलीच्या दोळ्यांतय दुखां खळखळ्ळी. कर्णिका क्रुजार आडखून पडलेल्या खलाशांचे फॅमिलीन जेन्ना दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजीत रॉयाची भेट घेतली तेंच्या दोळ्यांनी दुखांक वाट मेकळी करून दिली. तेंचे आप्तेश्ट 2 परस चड म्हयने जाले बोटीर आडखून पडल्यात. फुडले जिणे विशीं ते गुप्प काळखात आसात. अजून उजवाड दिश्टी पडना. सीफेरर्स असोसिएशनाचे वांगडी आपल्या फॅमिली मेंबरांक बरोबर घेवन दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक वचून मेळ्ळे. तांकां बोटीर आडखून पडलेल्या त्यांच्या आप्तेश्टांची वासपूस करपाची आसली. मुंबय आसलेले कर्णिका क्रुजाचेर आडखून पडलेले खलाशी गोंयांत येवपाक गोंय सरकाराच्या 5व्या बावट्याची वाट पळयतात. 8,000तले सुमार 80 खलाशी परत गोंयांत येयल्यात. बाकीचे वेगवेगळ्या बोटींचेर आडखून पडल्यात. सरकाराची मजतीची वाट पळयत. 2 मंथ्स क्रॉस जाले. आयज धाडटाय फाल्यां धाडटाय. कितले दीस जावन गेले.
रावतले आयज येतलो फाल्यां येतलो तुगे रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक बेगीन हाडचे. दुयेंस येयलोलें कितें जाय कोणाक कितें जाय आयज आलो मनीस आतना आतां आसलो मनीस आतना कोण आहा तुगे पटीचेर? मुगे चेडा कार्निका पटीचेर. एप्रिल 26 आमी बसून उलयलेले इश्यू अबाउट सीफेरस. मुगे चेडो कार्निकाचे आहा आनी वचून तेका धाकलो भाव हुस्के येता आपल्या भावाक विचारता केदो येतो काम. आय डोंट हॅव एनी आन्सर्स. आय विश गव्हर्मेंट हॅज सम आन्सर्स. आमचे 40 MLA आहाय, आमगे बाणालकार MLA आहा, कोण उलयनाय, कोण कांयच उलयनाय, सगळे सुसेगाद आहाय. आतां हांव नको आमी कितें करता, आमी आतां कलेक्टरां येयले, कलेक्टर म्हणटा आमचे सायडीन फ्रॉम गोवा सायड एवरीथींग क्लियर जाल्यार भुरगे कित्या पावनाय आमचे, कितें प्रॉब्लम, कोणाक कितें जाय. Now it is 2 months, already 2 months, 2 months, 2 days. Our boys are there. Sotai, biste sotai tinga. What to say? I'm sorry to say this, but the government, I don't know what they are doing. We have no help from the ministers, 40 MLAs. Nobody is coming out. We have elected them to stand by us, but today we are all alone. तर सिट्युएशन मारेला डिस्कवरीचे जालो तसलें सिट्युएशन. लास्ट एक दीस बोट सेल जावपा आहा आनी मागीर बॉम्बे पुलीस परमिशन दिना, हें परमिशन दिना म्हणून भुरग्यान व्हिडिओ काडलो. आज हेंच सिट्युएशन हाल तेंगे एक पास एक्सपायर जावपा आनी आज म्हणटाय की येलो गेटी परमिशन दिना म्हणून. जेन्ना मारेला डिस्कवरी हो गडबड जाल्ले तेन्ना वी यूज द हेल्प ऑफ एक्स मेयर ऑफ मुंबय. हर नेम इज डॉक्टर शुभा रावल. डॉक्टर शुभा रावल हांवें फोन मान श्री सुबोध कुमार जयस्वाल जो DG ऑफ पुलीस ऑफ मुंबय आहा तेका फोन मान तेमगेलो हेल्प गेल्लो. आजी आमी ते फोन मातले आनी हेल्प घेतले सो दॅट येलो गेट म्हळ्यार थिंग तेंका पास इश्यू जावपा जावो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कार्पेट एरियांनी रेस्टॉरंटाची फी वाडोवपाच्या तशेंच सोऱ्याच्या दरात 20% वाड करपाच्या सरकारी निर्णयाक बार आनी रेस्टॉरंट संघटनेन विरोध केला. लॉकडावनाच्या काळात बरेच लुकसाण जाल्ल्यान आमकां थाकाय दियात, बार आनी रेस्टॉरंटवाले मागतात. पळयात. I would like to bring forward what has happened immediately yesterday. In fact, yesterday we were shocked to see a notification coming out stating that the fees of the restaurant would be increased by carpet area plus the hike in hike in liquor, which was more than 25%. We on the 4th of May met the CM and we told the CM that we, due to this pandemic and this coronavirus, we want some relief from the government. We have not been in operation from the 22nd of March till today. We also don't know whether we'll be open on the 17th or no, which is assured to us that by 17th things would be normalized. Looking at all this, we have been spending a lot of money on our staff, on our rentals, on our refrigerators. All these expenses are being incurred by us without any compromise. Being in a loss and being in a tourism industry today, we feel that this is the government acting by hiking the rates of the liquor as well as the fees for the renewal license is very unjust. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची येरादारेक कसलीच आडखळ जायना देखून नरेश सावळान विरोध म्हणून विरोध करचो न्हू अशें काँग्रेस फुडारी मेघश्याम रावत म्हणटा. विरोध करचे परस ताणें दिवचलचे उदरगतीक हातभार लावचो अशें तेचें म्हणणें. बुधवाराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत रावतान शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या विशीं आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. तशेंच नरेश सावळ आनी डिचोली बचाव अभियानाची भुमिकेकय विरोध केलो. मूर्ती स्थापीत जाली, सातत्यान एक ग्रुप तयार जालो आणि ह्या ग्रुपान एक मोठे षडयंत्र हेंच्यांनी तयार केले आणि 4-5 दिसां पयलीं हेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स केली आणि 1 वर्स सातत्याने हो जो मूर्ती स्थापत जाली महाराजांची, ही मूर्ती हे कशा प्रकारे बिचोलेंतल्यान हलयतले, रात दीस हेंचो होच विचार.
तुम्ही जे जाण ना ते तुमगे लोकांक दाखयतात आणि तुमचो स्वताचो स्वार्थ साधपाक राजकारणां करपाक महाराजांक तुम्ही यूज करतात. पूण आयज एक हेंकां विचारून सोदता हांव, तुम्ही जेन्ना उलयता तुमकां मातूय तुमी कोणा बद्दल उलयता तुमकां कळना, तुमकां मातूय एक अभिमान ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. खडपाबांद कवळे रस्तो बेकायदेशीर ना. ह्या रस्त्या खातीर त्या वेळारच भूसंपादन जालां आनी तो बेकायदेशीर म्हणटात जाल्यार त्या वेळार तो बांदपी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करात. आदलो बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. जाल्यार कवळेची पंचायत फोंडा पालिके कडेन मागता कथीत बेकायदेशीर रस्तो बंद करचे आदी कायदेशीर रस्तो उक्तो करात. मागीर बोळ जाल्या उपरांत पंचायत जबाबदार उरची ना. पळयात हे नवे कोफुसांव. फोंडा पालिकेन खडपाबांद कवळे रस्तो बंद करपाचो निर्णय घेतलेलो. चवकशी करचे आदीं फोंडा पालिका हो रस्तो कसो कितें बंद करपाक शकता अशें मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार विचारता. जाल्यार कवळेचो सरपंच राजेश कवळेकार म्हणटा कायदेशीर रस्तो उक्तो करचे आदीं हो पोरणो रस्तो बंद करपाक दिवचे नात. त्या उपरांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासलो जाल्यार ताका जबाबदार पंचायत आसची ना अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. पळयात. जे एश्युरन्स फाटल्या असेंब्लीक 0 वरां माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हाका फ्लोर ऑफ द हावजार दिल्ले की आपूण हे सगळें पळयतलो, इन्क्वायरी करतलो आनी त्या नंतर रोड बंद करतलो. नंबर 1 म्हणजे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे, कालच्या म्हायती प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान कोविड-19 लागून आनी विविध विशयांक लागून ह्यातूंत लक्ष घालूंक शकले ना. एट दीस स्टेज PMCन जे डिसिजन घेतलां तें मुख्यमंत्र्यान चवकशी करून घेतिल्ले जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस म्हाका एश्युरन्स दिलां की हे सगळें आपूण पूर्णपणे चवकशी करतली. कारण पारंपारीक हो रोड जो रोड पयलीं पसून आशिल्लो गव्हर्मेंट PWDन एक्वायर केल्लो आनी हो एक्वायर केल्लो रोड म्युनिसिपालिटीन आनी PWDन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान आमच्या साऊथ पिड्येक पळोवना जाल्यार ती तांची चूक आसा, म्युनिसिपालिटीची चूक आसा. कारण थोडो जो पार्ट आसा तो म्युनिसिपालिटीच्या हातूंत आसा. 85, 89 बाब आगियारान हे प्रपोजल घातिल्ले आनी त्या नंतर 89 हे सगळें म्युटेशन जालां आनी म्युटेशन कंप्लीट जाल्लो रोडार ते बंद करूं शकना. जो आतां एक्झिस्टींग रोड आसा थंय आमी फक्त रिपेर केला, रोड करूं ना. जो आशिल्लो तसोच जी घसराय आशिल्ली ताजेर फक्त वचपा खातीर लोकांक तेय बी आमचे लायट मोटर व्हेकल, रिक्षा, त्यानंतर धाकल्यो गाडयो, मोटरसायकलवाले, सायकलवाले आनी जे पारंपारीक बाजारां बुधवार आनी शेनवारच्या बाजारां वचपी शेतकरी लोक हे सगळे आनी शाळेंतलीं भुरगीं जी आल्मेडांत वता, कॉन्व्हेंटाक वता, वयल्या सरकारी स्कुलांत वता आनी त्या शिवाय बाकीचे कडेन वता अशे लोक सगळे दुर्बाट आसूं, कवळे पंचायत आसूं, बांदोडे पंचायत आसूं किंवा इतर क्षेत्रांतले हे सगळे लोक त्या रोडार वता. म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट म्हजो की वोगीच तांणी हो रोड बंद करपाचो प्रयत्न करूं नये. पयलीं आमचो प्रॉब्लम, कारण ह्याचो पार्ट ऑफ द लँड इज एक्वायर्ड इन द म्युनिसिपल एरिया हे सत्य आसा. म्युनिसिपालिटीन त्या वेळार तें ऑब्जेक्शन घेवपाचें, तेंय ऑब्जेक्शन घेवना. म्युनिसिपालिटीन जेन्ना घर बांदपाक NOC दिवपाक जाय आशिल्ली, साऊथ पिड्येन जेन्ना NOC दिवपाक जाय आशिल्ली घर बांदपाक, ती NOC हे डॉक्युमेंट पळयनासतना दिल्या. म्हणूनच एक्विशन केल्ल्या रोडार ते घर आयलां आनी त्या शिवाय बरे बरे जे इंजिनियर लोक आसा किंवा बिझनेसमॅन लोक आसा तांची कंपाऊंड वॉल ह्या रोडार आयली. ही कशी आयली त्याची शहानिशा पयलीं आमच्या म्युनिसिपालिटीन करपाक जाय. एक्वेशन रोड ओपन केल्या शिवाय तो रोड बंद करपाक दिवचे ना आमी ठाम मत आसा. म्हाका सगळ्या लोकांनी सांगला आमचो पूर्ण पाठिंबो तुमकां आमी दितले, फक्त तुमी फुडें सरात, कसलीच तेंच्यांनी घाई करची न्ही, जेणे करून ते लॉ एंड सिच्युएशन ऑर्डर करपाक भाग पडचे न्ही. हांव मागता म्युनिसिपालिटी कडेन की सकयल अभ्यास जावनी. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्यान 1473 जाणांक घेवन श्रमिक स्पेशल रेल्वे हिमाचल प्रदेश वचपाक गेली. बाकीच्यांक शेल्टर हाऊसात दवरतले. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी संजीव देसायन सांगले. ही रेल्वे हिमाचल प्रदेशाक पावतकीर थंयचे सरकार तांची वेवस्था करतले. उपरांत बाकीच्या खातीर आनीक एक रेल्वे उपलब्ध करून दितले. गोंयचो नोडल अधिकारी आणि हिमाचल प्रदेशाच्या नोडल अधिकाऱ्यान एकामेकांकडे संपर्क साधून नियोजन केले असे देसायन सांगले. This train goes to Himachal Pradesh, Guna. Total 1,473 passengers. जे पॅसेंजर त्याच्या पुढे वॉट अबाउट देम That will be done by their state government. Yeah, we have sent as per the capacity. ओके सो युअर टोटल कॅपॅसिटी वॉज 1,473. Number of coaches. 24 coaches. So what about the arrangement of those remaining people? Those remaining we have taken them the shelter home. It will be coordination with the nodal officer for Goa state government and Himachal state government. Accordingly, next train will be arranged. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. बिरेस्तारा 14 गोंयकार दिल्लीच्यान गोंया पावले. ट्रेन मडगांवां पावले उपरांत तांकां वैजकी तपासणे खातीर फातोड्डेच्या इंडोर स्टेडियमांत व्हेले. तांच्या भलायकी चाचणे विशीं मेडिकल सुपरिंटेंडंट डॉक्टर आयरा आल्मेदान म्हायती दिली. पळयात. फातोड्डेच्या इंडोर स्टेडियमांत दिल्ली सावन आयिल्ल्या ह्या प्रवाशांची भलायकी तपासणी जातली. निगेटिव्ह सापडले जाल्यार 3 दिसां उपरांत तांकां घरा वचपाक दितले. पूण चाचण्यो पॉझिटिव्ह सापडल्यो जाल्यार थंयच दवरून तांकां क्वॉरंटायन करतले. मेडिकल सुपरिंटेंडंट डॉक्टर आयरा आल्मेदान म्हायती दिली. So we were prepared for 16 passengers, only 15 have come. Within a couple of hours their report will be ready. Meanwhile the district administration will house them somewhere, and if their report is negative they'll get a quarantine stamp for 14 days. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. एखाद्यान 2 वरां आदीं पॅरासिटामॉल घेतली आनी तेचें टेम्परेचर तपासलें जाल्यार थर्मल गनाक तें मेळप कठीण. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयांत नव्यान सापडलेल्या कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसींचेर मुख्यमंत्री उलयलो. पळयात. अरे ऐक, आम्ही टेस्ट करप म्हणजे तेज्यो ड्रायव्हरांच्यो सगळ्यो कोविड टेस्ट करिना, फक्त थर्मल गन रावन त्यांचो टेम्परेचर पळयता. आता प्रत्येक फावटी तो पॉझिटिव्ह थर्मल गनाचेर टेम्परेचर येतलोच असो ना. कोणी तरी पॅरासिटामॉल खाल्लो जाल्यार 2 वरांनी तेजो येवचो ना टेम्परेचर. सो दॅट ऑटोमॅटिकली जो आसा पळय न्ही तो तेन्ना थर्मल गनाचेर तेजो टेम्परेचर नोट जावचो ना. तूं बॉर्डरीचेर वचोंक ना अजून. पण हांव हे कित्याक सांगता आमकां प्रॅक्टिकली उलोवप सहज सोंपें आसा. पत्रा देवीच्या जंक्शनाचेर एकदां वचून पळय. थंय जी रश जाल्या, थंय जी गर्दी जाल्या, थंयचे लोकांचे येवपाच्यो व्हिकल ट्रान्सपोर्ट हे सगळें त्याचे एखादो दुसरो सुटूय शकता. हांव अशें म्हणना की प्रत्येकाक एखादो दुसरो भितरल्यान सुट्टलोय बी कदाचित. तो कोण तरी फुडें गेलो, फाटीं गेलो, सगळ्या जाणांक 100% थंयच्यान सगळें. तरी सुद्दां आमचो स्टाफ खूब बऱ्या रितीन काम करता. 24/7 थंयसर चॅक करप आनी तांकां कोवीड टेस्ट करप. गोंय एकमेव राज्य करता, गोंया शिवाय कोणूच करिना. म्हणून तर आमकां 7 जाण हे डायरेक्टली एंट्री वयल्यान येयल्ले मेळ्ळे. नाजाल्यार इतक्यान ते येवन आनीक 70 जाण पॉझिटिव्ह जावं शकताले. खरें म्हणजे गोंयच्या लोकांनी आमच्या सगळ्या स्टाफाचें अभिनंदन करपाक जाय. ह्या बाबतींत काम करतात. हे 7 पेशंट आमचे कडेन इम्पोर्ट जावन येयल्ले पेशंट. हांव तुका सांगता दॅट डिसायडेड बाय द MHA. आय एम नॉट डिसायडिंग गायडलायन. 4 तारखेक तेजी आउट दाखयला, म्हणजे हेच्या पयलीं तो येवन गेला, तेजेर इन्क्वायरी कितें कदाचित ताच्या उपरांत तो जावंक शकतलो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. आमी गुड्स व्हेकल थारोवंक शकना. ट्रेन्स येवपाच्यो आसा. हांवें सगळे डिटेल्स घेतला. आमी MHAकूय कळयलां, रेल्वे मंत्र्या कडेन उलयलां, होम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी हांवें स्टॉप म्हणूंक ना आत्तां. आमी सांगलां की ह्या ट्रेनींतल्यान येवपी लोक हे 50% पेक्षा भायले आहा. आनी जर ते आयले, हांगासर हॉटेल सद्या बंद आसा, तांच्या रावपाचोय विशय आसा. आनी कदाचित आयले जाल्यार बाकीचे लोक हांगासर येवूय शकता. दॅट इज वरी. आमी ही व्यक्त केल्या. ओके. हांवें MHA परत होम मिनिस्टर आनी रेल्वे मिनिस्टराकूय कळयलां. तांच्यांनी सांगलां की आमी ताजेर स्टडी करता आनी कितें करपाचें हें डिसायड करता. जी फॅमिली महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली तांच्या बरोबर एक ड्रायव्हर आशिल्लो. 5 जाणांची फॅमिली आनी एक ड्रायव्हर. ती 6 जाणां एकाच जाग्यार क्वॉरंटायन सेंटरान व्हरून दवरलेली आमी. ते 6 जाण पॉझिटिव्ह आयले. तांकां क्वॉरंटायनांतल्यान डायरेक्टली व्हरून आयसोलेशन आमच्या कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट केल्या.
तांची ट्रिटमेंट सुरू आहा. हे 6 जाण असिम्टोमॅटीक आसा, तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. ताका फक्त काही सिम्टम्स दाखयल्या, तांची ट्रिटमेंट सुरू आसा. ओके, सो दॅट ते तांचे जो पर्यंत ती सगळी ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत ताका डिस्चार्ज केले. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.